हालीं तेंपार गोंयांत देवळांनी चोरयो जावपाच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा। शुक्रारा दनपारच्या 3-3.5 वरांचेर वाळपय रेडीघाट गणपती देवळांतली फंडपेटी चोरान फोडली। सुमार 1,500 चोरी जाल्ल्याचो दावो पुलिशेक थळाव्यांनी केलो। उपरांत आयतारा फंडपेटी फोडिल्ल्या चोराक वाळपय पुलिसांनी अटक केलो। रेडीघाट गणपती देवळांतल्या फंडपेटींतले पयशे चोरतना सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाले। नमस्कार। रेडीघाट सत्तरी हांगासर जे गणपतीचे देवूळ आसा थंय आज चोरी जालेले प्रकरण घडलेले आसा। ह्या प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की रेडीघाट हांगातले ते गणपती देवूळ आसा थंयचे फंडपेटीचे पयशे एकट्यान चोरी केली आणि ह्या प्रकरणाची खबर जेन्ना लोकांक कळ्ळी त्या हेची चौकशी केली तेन्ना जे ते फुटेज आसा त्या फुटेजे वयल्यान पोलिसांक तेजी कंप्लेंट दिली आणि पोलिसांनी 24 तासाच्या भितर त्या चोरीचे तपास करून नागवे सत्तरी हांगासलो एकटो ओमकार शाहू ह्या संशयिताक अटक केलेली आसा। ह्या प्रकरणाची माहिती अशी की काल शेनवारा ही चोरी जाल्या अशें कळटा आणि ह्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्या खातीर ह्या प्रकरणाचो चडो लागलेलो आसा। रेडीघाट हे गणपती देवूळ हे फामाद देवूळ आसा आणि सगळ्यांचे येता वयता लोकांचे हे भक्ती स्थान जालेले आसा आणि ह्या देवळान चोरी जाल्या कारणा खातीर सगळ्यांकच अशी खळबळ उडाल्या की ह्या देवूळ आसा ह्या देवळाची चोरी आणि आमचे जे परप्रांतीय आसा तोच ते लोक हांगासर येवन रावता आणि चोरी करता। ह्यो जो दुबावीत आसा तो परप्रांतीय आसा आणि खूब वर्सां जाली हांगासर नागवे सत्तरी हांगासर रावता। आयज पोलिसांनी बरी कामगिरी करत 24 तासाच्या भितर ह्या दुबाविताक अटक केलेली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।